नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोनाचो चौथो अनलॉक मंगळारा सावन गोंय सरकार रावलो टुरिझमाच्या आशेर। निर्बंध काडले तरी चेक नाक्यार लुटीचो बोवाळ। सरकार म्हणटा सोमारा कितें तें थारतलें। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे प्रायव्हेटायझेशन खपोवन घेवचें ना। गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीची सरकाराक शिटकावणी। विजय म्हणटा आरोग्य मंत्र्यान करचो जाहीर खुलासो। कोविडाची परिस्थिती हाताळूंक सरकाराचो ना एक्शन ना मॅनेजमेंट प्लान। दिगंबर म्हणटा देवान राखपाचे। जीएमसीत नित्याचे पेशंट स्ट्रेचराचेर। आपाचो ऑक्सिमित्र मोहिमेक नेट। सुशांत सिंग राजपूताचे मरणाचे केशींत गोंयची ड्रग्स लिंक उस्तूक सुरू। हणजूण बीच बेल्टांतलो हॉटेल बिझनेसमॅन गौरव आर्या ईडीचे चौकशेक मुंबय रवाना। सोमारा हजेरी। आणि एनजीटीचे ऑर्दीन 4,500 हेक्टरां वयर रानां जमीन फ्रीज। कमर्शियल डेव्हलप केल्ले जमनीचेर मोठो परिणाम। तिसवाडी बार्देस साश्टीक आर्थीक इम्पॅक्टाचेर खासा रिपोर्ट। कोरोना अनलॉकाचो चौथो पावडो मंगळारा 1 सप्टेंबरा सावन। स्कुलां कॉलेजी सिनेमा हॉल स्विमींग पूल बंदच। अर्थीक गतिविधीक आनीक नेट मेळटलो हे आशेन गोंय सरकार टुरिझमाची तयारी करता। गोंयच्या चेक नाक्यार यो वच करतल्यांची टेस्टी आनी क्वॉरंटायनाच्या नांवान सरकारी लूट म्हूण बोवाळ। कारवारकारांची हायवे आडावपाची तयारी। गोंय सरकार तोंड उगडूंक तयार ना। कितें तें खंय सोमारा कळटलें। अनलॉक 4 खातीर MHAन जाहीर केल्ले कांय म्हत्वाचे दिशानिर्देश। 1 सप्टेंबर सावन नवे दिशानिर्देश जारी। थोड्यो गतिविधी 21 सप्टेंबर सावन सडळ जावपाच्यो। शिक्षणीक संस्था 30 सप्टेंबर मेरेन बंदूच उरतल्यो। ऑनलायन डिस्टन्सिंग एज्युकेशन आसा तशें चालू। कंटेनमेंट झोन ना थंय शाळांनी शिक्षणीक संस्थांनी 50% स्टाफाक आफोवन ऑनलायन क्लासी घेवंक मेकळीक। 21 सप्टेंबर सावन पालकांनी लेखी मान्यताय दिल्यार 9वी ते 12वी मेरेनच्या कांय विद्यार्थ्यांक वॉलंटरी तत्वाचेर शिक्षणीक संस्थांनी येवन शिक्षकां कडच्यान मार्गदर्शन घेवंक मेळटलें। 21 सप्टेंबरा उपरांत चडांत चड 100 जाणांच्या हजेरेंत धर्मीक सामाजीक संस्कृतीक कार्यावळींक मान्यताय, मात मास्क आनी सोशल डिस्टन्सिंग बंधनकारक। सिनेमा हॉल स्विमींग पूल मनोरंजन पार्क थिएटरां बंद उरतलीं। फक्त ओपन एअर थिएटरांक 21 सप्टेंबरा उपरांत मेकळीक। MHAन मान्यताय दिल्ल्याच आंतरराष्ट्रीय फ्लायटींक भारतांत यो वच करूंक मेळटले। 30 सप्टेंबर मेरेन कंटेनमेंट झोनांनी लॉकडावन। केंद्राची मान्यताय नासतना राज्यांक कंटेनमेंट झोना भायर लॉकडावन करूंक मेळचें ना। अनलॉक 4त गोंयचे शिमे आनी चेक नाक्यावेल्यान लोकांची यो वच कशी चलतली तें मात अजून स्पश्ट केल्लें ना। गोंयच्या चेक नाक्यांचेर यो वच करतल्यांची टेस्टी आनी क्वॉरंटायनाच्या नांवान सरकारी लूट म्हूण बोवाळ। फक्त फळ भाजी मालाच्यो गाडयो सोडटात। कारवारकारांची तर हायवे आनी सप्लाय आडावपाची तयारी। गोंय सरकारान अजून तोंड उगडिल्लें ना। कितें तें खंय सोमारा सांजे थारपाचें। अनलॉक 4चेर आमी सरकाराचो ओकल आमदार मंत्री मायकलाक गाठलो। व्हायरस चालू असताना कशी काळजी घेऊन वी कॅन डू द बिझनेस within the state of Goa and help our local people. लोकल लोकांक हेल्प कशें करप तें इम्पॉर्टंट आहा। नाल्यार अशें जातलें की फाल्यां मॉरेटोरियम चालू जातलो आनी आमची तयारी ना। म्हणजे सप्टेंबरानसून मॉरेटोरियम चालू करीत बँक आमी इन्स्टॉलमेंट खंयचो घालप। कोणें गेस्ट हावस बांदला तेणें इन्स्टॉलमेंट कसो घालप। रेस्टॉरंट कोणें चालू केला तेणें इन्स्टॉलमेंट कसो घालप। कोणें कार घेतल्या तेणें इन्स्टॉलमेंट कसो दिवप। बिझनेसच बंद आसा, इन्स्टॉलमेंट कशें चालू जातलें। इट इज अ क्लियर इंडिकेशन बाय द सेंटर टू द स्टेट that you need to start all economic activity in your state, whichever is there in India, which is totally depending on tourism activity. Foreign tourist कशे येतले, SOP तेंची कितें आसतली, चार्टर कशे येतले, लँड जावन तेंकां कितें कितें आमी काळजी घेवपाक जाय ते सगळे आमकां ते दितले। आनी हे आमी चालू करपाची अत्यंत गरजेची गजाल आहा। 6 म्हयने जाले
लोक गोंयचो बेकार आहा, जे कितें जोडून दवरलेले थोडे कितें आसले ते खावन गोंयकार आजून पासून सॅटिस्फायड आहा. म्हणजे आमचे कडेन रायस आनी हें आनी ते कितें बारीक बारीक वस्तू आमकां व्हडलेशे प्रॉब्लम ना. पूण तेजे भायर जे आयज बँकीचो लोन आहा, भुरग्यांचें शिक्षण आहा, हेका आमकां त्रास जाल्लो आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाचेर सरकारा कडेन कांयच प्लान ना. 1% गोंयकार कोरोनाग्रस्त. सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना. तेवटेन सरकारी पयशांनी बांदिल्ले मडगांवचें जिल्लो हॉस्पिटल प्रायवेट पार्टीच्या भरीक घालपाचो प्लान. विजय म्हणटा आरोग्य मंत्र्याचो खुलासो जाय. काँग्रेसूय ह्या हॉस्पिटलाच्या प्रायवेटायझेशनाचो इशू तापयता. दिगंबर कामत म्हणटा पुराय हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन सुरू करात. गोंयच्यो कोरोना केशी 16,500 वयर पावल्यो. सरकारा कडेन कसलोच उपाय दिसना. वेल्यान आशिल्ल्यो हेल्थाच्यो सुविधा प्रायवेट पार्टीक लाटपाचें कारस्थान. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे 2 फ्लोर प्रायवेट पार्टीक दिवपा विशीं आरोग्य मंत्र्यान जाहीर खुलासो करचो म्हूण फातर्डेचो आमदार मागता. हे हॉस्पिटल तुम्ही प्रायवेटायज करपाक आमचो कंप्लीट विरोध आसा. चड करून हांव हेल्थ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की यू मेक युअर स्टँड क्लियर. ताचे कितेंय प्लॅन आसूं, ताका प्रायवेट मेडिकल कॉलेज हाडपाचें आसूं, थंय कित्याक थंय नाका. थंय लोकांनी सॅक्रिफायस केला. सरकारान बांदिल्ली फॅसिलिटी अवेलेबल आहा, ती उगीच आयत्या वेळार दाखोवपाक तुमी जावनाका. तुमी बांदूंक ना ती सुरवात जाली तुमी येवचे पयलीं. ती फक्त तुमच्या वेळार तयार जाली. सो तुमी जाय ते भशेन ती घेवन हांगा जंय तेजे सौदे करतले हें आमी उगी रावन घेवचें ना. काँग्रेसीनूय ह्या जिल्लो हॉस्पिटलाच्या प्रायवेटायझेशनाच्या इशूक हात घाला. जे हिडन एजेंडा आसा की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टचे हॉस्पिटल हें प्रायवेटायज करून प्रायवेट हॉस्पिटलाच्या ताब्यांत दिवपाचें हें सामकें क्लियर आसा. आमी तांकां शिटकावणी दिवपाक सोदतात. आमी तुगेलो हो हेतू जो आसा हे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे प्रायवेटा दिवपाक, तें आमी कदापी तुका करपाक दिवपाना. हें हॉस्पिटल लोकांचें आनी त्या लोकांच्या ताब्यांकूच तें उरतलें. म्हजी सरकारा कडेन परत एकदां मागणी आसा आनी हांव सरकाराक शिटकावणी दितां की गोंयांत दक्षिण गोंयचें हॉस्पिटल जें पूर्ण दक्षिण गोंयच्या लोकां खातीर बांदिल्लें, आज तें पूर्णपणे जाता तितले बेगीन कमिशन करपाची चालू करपाची गरज आसा. हांवें 2-3 खेपे सरकारा कडेन मागणी केली. ही म्हजी निमणे वेळार हांव मागणी करतां की जाता तितले बेगीन सरकारान हें हॉस्पिटल पूर्णपणे चालू करचें आनी तातूंत काही तरी प्रमाणात लोकांक रिलीफ मेळटली अशी हांव आस्त बाळगितां. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोंयांत कोरोना हाताळपाक सरकाराचो कसलोच एक्शन प्लान ना वा मॅनेजमेंट प्लानूय ना. देवानच गोंयांक राखपाचें म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयला. मजगती दक्षिण गोंयचो आदलो बीजेपी खासदार नरेंद्र सावयकार कोरोना पॉझिटिव्ह. तो फोंडे उपजिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट जाला. जीएमसींत नित्याच्या पेशंटांक स्ट्रेचराचेर घालपाची पाळी. आम आदमी पार्टीची ऑक्सिमित्र कॅम्पेन नेटार. हे जीएमसीतले चित्र. एडमीट पेशंटाक स्ट्रेचराचेर न्हिदोवन दवरपाची पाळी. थंयच ताका सर लायल्यात. राज्यांत कोविड-19चे दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान ताचो ताण हेर दुयेंतींच्या आरोग्य वेवस्थेचेर पडपाक लागला हें दाखोवपी हे जीएमसीतले चित्र. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा सरकाराचो कोविडाची परिस्थिती हाताळपाक कसलोच एक्शन वा मॅनेजमेंट प्लान ना. देवानूच गोंयकारांक राखपाचें. गोंय राज्यांत कोविडाचें संकट दिसान दीस महाभयंकर जायत आसा. गोंय सरकारा कडेन ह्या कोविडाचेर टॅकल करपा खातीर कसलोच मॅनेजमेंट प्लॅनय ना आनी एक्शन प्लॅनय ना. आमी मागणी करून करून थकले, पूण सरकार अजून पर्यंत कोविड मॅनेजमेंट किंवा एक्शन प्लॅन तयार करून घेना आनी दाखयना. काल आरोग्य मंत्र्यान सांगलें की कोविडाची सगळीं हॉस्पिटलां ही फूल आसात, थंय बेड ना. प्रायवेट हॉस्पिटल जातूंत भितर थोडे बेड्स दवरिल्ले आसात, तेही बेड्स फूल आसात. आनी आज परिस्थिती अशी आसा की प्रत्येक घर हें कंटेनमेंट झोन जावपाक लागलां. प्रत्येक घराची फामील पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार घरांत रावपाक सोदता. हांव तांचे कडेन मागतां की सगळ्यांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची आनी देवा कडेन मागतां की देवा तांकां राख. कारण
आज परिस्थिती अशी बिकट जाल्ली आसा. आम आदमी पार्टीचे ऑक्सिमीटर मोहिमेक नेट. आपाचे वावुरपी लोकांक ऑक्सिमीटर वाटतात. IMNूय खंय हे मोहिमेची तोखणाय केल्या. We had a meeting with the president of the Indian Medical Association, Dr. Samuel, and we have shared with him how we go about this oximeter drive with the help of oximeter. They have expressed their happiness. They have also told a lot of people about it, and particularly those who are tested positive and those who cannot help themselves with this oximeter, we are reaching out to them. Besides, we are reaching out to a lot of people in general to check their oxygen levels. This is our way of contributing in the fight against COVID. इतले मजगती दक्षिण गोंयचो आदलो BJP खासदार नरेंद्र सावयकार कोरोना पॉझिटिव्ह. तो फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलात ॲडमिट जाला. फाटल्या 4-5 दिसात आपल्या संपर्कात आयिल्ल्यांनी तपासून घेवचे म्हूण ताणें सोशल मिडियाचेर कळीत केला. आयतारा 5 जाणांक कोरोनान मरण आयले. हातूंतले 3 जाण कोमॉर्बिड आशिल्ले. एकलो मडगांव कोविड हॉस्पिटलात जाल्यार 2 जाण GMCत ॲडमिट आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक्टर सुशांत सिंग राजपूताचे दुबावीत मरणाचे केशींत गोंयची ड्रग्स लिंक उस्तूक सुरू. होणजूण बीच बेल्टांतलो हॉटेल बिझनेसमॅन गौरव आर्या सुशांताचे केशींत ईडीच्या समन्साचेर चवकशेक फुडो करूंक म्हूण गोंयच्यान मुंबय रवाना. गोंयच्यान ताचे बरोबर ताची आवयय मुंबय गेल्या. ईडीच्या मुंबय कचेरेंत सोमारा 31 ऑगस्टाक ताका सकाळीं हजेरी. मुखेल आरोपी रियाचे खंय ताचे कडेन ड्रग्सा विशीं चॅट जाल्लें. एक्टर सुशांत सिंग राजपूताचे दुबावीत मरणाचे प्रकरण निमाणे पयशांच्या वेव्हारा वयल्यान ड्रग्स वेव्हारा मेरेन पावलां आनी थंयच्यान ताच्यो खाणयो गोंयचे बीच बेल्टांतल्या धंद्या मेरेन पावल्यात. हणजूणचे हॉटेल टेमेरिंडाचो मालक गौरव आर्या. गोंयचे रियल इस्टेटीतूय ताचो पयसो. हे केशी ड्रग सप्लायर म्हूण ताचे नांवान बोवाळ. मुंबय ब्रांचीन समन्स काडून आर्याची मुखेल आरोपी रिया चक्रवर्ती कडेन लिंक तपासूंक सोमारा 31 तारखेक ताका आपयला. आयतारा दनपारां आर्या गोंयच्यान मुंबय वचूंक भायर सरलो. बरोबर आवयूय आशिल्ली. मिडियान ताका दाबोळे विमानतळार गाठलो. Any kind of connections with Bollywood actors? Leave me alone. Why are you coming so close to me? Leave me alone. So few words and क्या कहेंगे आप? As 2017 was my contact with her, please, and maintain social distancing. Why Republic? We're gonna get sick right now, please. Sir, रुक के बोलो. No, but this is not social distancing. Please maintain social distancing. Stand and talk to us. No, come on, yeah, you know me. Why are you doing this? Sir, Please सुशांत राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे. Sir, when is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. You have not given any kind of drugs to her. सुशांत सिंग राजपूताच्या मरणाच्या हाय प्रोफाईल केशीत CBI सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीची मुखेल आरोपी म्हणून चौकशी करता. रिया चक्रवर्ती वांगडा व्हॉट्सॲपाचेर जाल्ले मेसेजींनी ड्रग्सा विशीं चॅटिंग सापडिल्ल्यान गौरव आर्याचे नाव आता हे केशीत आयलां. जे नॅशनल लेवलाचेर एक व्हडलो मोठो इशू चालू आसा सद्याक सुशांत सिंग राजपूत एक्टर आनी रिया चक्रवर्तीचे केसीन खंय तरी थोडे दीस पयलीं खुलासो जालो. चॅट्स ओपन अप जाले आनी तेन्ना एक काटो खंय तरी गोंयचे हाजेर स्टेटीचेर आयलो आनी गोंयचो हॉटेलियर खंय तरी ताचें नांव फिचर जावपाक लागलें. आनी तो जो गोंयचो हॉटेलियर आसा गोवाचें थंय हॉटेल आसा गौरव आर्या, तो आतां जस्ट ईडी समन्स जाता ताका समन्स आयिल्ले आनी तो आतां जस्ट इंडिगोचे फ्लायटीन गोवा एअरपोर्ट वयल्यान भायर सरला. ताजे वर एक महिलाय आशिल्ली. सूत्र सांगता की ताजी ती महिला जी आशिल्ली ताजी आवय आशिल्ली आनी हांगा जायते नॅशनल रिपोर्टर आशिल्ले, पुलीस आशिल्ले, स्ट्रॉंग पुलीस प्रेसिडेंट वॉज देर. आनी जेन्ना पत्रकारीन ताका विचारलें की तो लास्ट केन्ना सुशांत सिंग राजपूताक मेळ्ळा, ताणें डिनाय केल्लें आसा की आपूण सुशांत सिंग राजपूताक केन्ना मेळूंक ना. आनी ताजें तेंय म्हणणें आसा की रिया चक्रवर्तीचे कॉन्टॅक्ट जे ताजे आशिल्ले लास्ट इन 2017 वास्कोच्यान स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान 18 ऑगस्टाच्या आदेशा वरवीं गोंयची 4611 हेक्टर प्रायव्हेट फॉरेस्टाची जमीन फ्रीज केल्या. NGTचे अर्दे उपरांत फ्रीज केल्ल्या जमनीक लागून तिसवाडी, बार्देस आनी साश्टी तालुक्यांचेर कितें अर्थीक परिणाम जाला ताचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट.
3 भागांच्या रिपोर्टाच्या माळेंत पयलो रिपोर्ट तिसवाडीचेर जाल्ल्या अर्थीक इम्पॅक्टाचेर. 12 डिसेंबर 1996 सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत गोंय सरकारान नेमिल्ल्या सावंत आनी कारापुरकार कमिटीन गोंयांत सुमार 67.12 चौखण किलोमीटर सुवातीची प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हूण आंखणी केली. उपरांत राना खात्यान आनी दीप शिखा शर्मा कमिटीन फक्त 46.11 चौखण मिटर सुवात म्हणल्यार 4611 हेक्टर प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हूण आंखणी केली आनी ती एनजीटीन फ्रीज केल्या. एनजीटीच्या ह्या आदेशाचो प्रायव्हेट फॉरेस्टाची मालकी आशिल्ल्या गोंयकारांचेर मोठो अर्थीक परिणाम जाला. तातूंत चड परिणाम दिसता तो तिसवाडी तालुक्यांत. थंय सुमार 222.48 हेक्टर सुवात प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हूण फ्रीज केल्या. तिसवाडीत कशे तरेन एनजीटीच्या आदेशाचे अर्थीक परिणाम जाला पळयात. बायंगिणी 26.14 हेक्टर, एला 17.61 हेक्टर, गवळीमळ 73.69, मांडूर 5.14 हेक्टर, तळावले 63.28, शिरगांव 2.78, कुडका 5.25 हेक्टर, मोरंबी ओग्रान 21.25 आणि आजोशी 7.34 हेक्टर. पुराय फ्रीज केल्ली जमीन 222.48 हेक्टर म्हळ्यार 22,22,800 चौखण मिटर. हे जमनीचे साधारण मार्केट रेट हिसबाग धरल्यार कमीत कमी अर्थीक परिणामाचो अदमास असो. जमिनीचेर कमीत कमी अर्थीक परिणाम पळयात. फ्रीज केल्ली सुवात 22,22,800 चौखण मिटर. जमिनीचो कमीत कमी प्रेस चौखण मिटरा फाटल्यान 10,000 धरल्यार एकंदर अर्थीक परिणाम जाता 2,224.80 कोटी रुपया. चडशी फ्रीज केल्ली जमीन ह्या जमीन मालकांनी कमर्शियल हेतान डेव्हलप केल्या आनी थंय रानवटी जनावरांची यो वचना. एनजीटीच्या ह्या आदेशाचो फक्त ह्या जमीन मालकांकूच न्ही, सरकारी तिजोरेकूय फटको बसपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बाणावले एका मनशाच्या पांयांत मोठी साखळी घालून ताका बांदून दवरिल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. भर पावसांत तो भिजून कुडकुडटा. व्हिडिओची दखल घेवन कोलवा पुलिसांनी प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. ताका कोणे कित्याक तसो बांदून दवरला ताची चौकशी. कौन किया तेरे को? कौन किया है? हाँ? पतराव किधर है? क्यों पाँव दे पड़ा? कौन निकालो पाँव. कौन पतराव किधर है? हाँ? ये कौन डाला तेरे को? ये कौन डाला? निकालो. चेन निकाल नहीं सकता है? लॉक माल मुझे देने का. Take video. This is locked here. You are going to call the police. Don't lock my leg. This is very nonsense, man. Take video. So this is Benali beach area, and this man is shackled in big chains, and 2 locks are there. Just zoom the lock inside. He was getting wet in the rain here, and this is, see the chains. Can you see this chain? This is happening in Benali beach. Wadi. Yo. बाणावले वाडी ही घडणूक घडल्या. हो बिगर गोंयकार, तो थंय कोणाच्या कामाक आसूये. कोलवा पोलिसांनी हे व्हायरल व्हिडिओची दखल घेत हे प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या. पोलिसांनी ह्या मनशाक उपरांत सोडून हॉस्पिसियोत व्हरून ताची भलायकी तपासली. कांय जाण म्हणटात तो खंय तकलेन सारको ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मडगांव पालिकेन सोप्या खातीर काडिल्ले टेंडर मडगांवचे नगराध्यक्षान रद्द करपाक लायले. टेंडराची खंय फायल तिणें पळोवंकूच ना. पेडणेचें आरटीओ ऑफिस थंयचे केटीसी बस स्टँडार शिफ्ट केलां. मडगांव L&L बिल्डिंगेचें गटार व्हांवता. थंयच्या पसरकारांक नाका शेवट. केळशी दर्यादेगेर पंच एक्टिविस्टांनी थंयच्या भुरग्यांनी मेळून टार बॉल्स क्लियर केले. आतां पेपराचेर तुमी पळयल्लें आसतलें सोपो कलेक्शना खातीर आमी टेंडर जो घातिल्लो, तितून एक आसा की सीन बाय द चेअरपर्सन म्हणून बरयल्लें आसा. सो ती फायल एक्चुली म्हज्या कडेन येवंकूच नाशिल्ली टेंडराची. त्या कारणा खातीर हांवें आयज हे मेन एटीओक आपोवन आमचे सगळे इन्वेस्टिगेट केले.
दुसरें म्हटल्यार म्हाका कळून आयलें की तितून आमी लास्ट टायम जेन्ना आमची डॉक्टर बबिता चेअरपर्सन आशिल्ली तेन्ना आमी हें केल्लें की कोणी एक्सपिरियन्स आशिल्लो मनीस येवपाचो, कित्याक आमकां रेवेन्यू येवपाक जाय म्युन्सिपालिटी, कित्याक आनी एक फावटी खंय कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आयलो 3 म्हयन्यान सोडून गेलो, फेस्तां जाता मागीर वयतात ती, ते ना जावचें म्हणून आमी एक्सपिरियन्स आसलेलो कोण कॉन्ट्रॅक्टर येवचे म्हणून हें केल्लें. आमी टेंडर काडलो कडेन आनी आतां कितें जालें, आतां डिस्कस विथ द मॅडम ती म्हणटा आपल्या सीन, बट एज पर रेजोल्युशन तेमी घेतलें म्हणून आमी ते टेंडर फ्रॉड केल्लो. आनी ती मॅडम कितें म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना रेजोल्युशन घेतलें तें, आनी आपल्याक खबर ना म्हणटा. हय पोस्टपोन केलें. सो आय हॅव डिस्कस विथ द सीओ, दीस हॅज बीन ऑप्शन हॅज बीन पोस्टपोन. चेअरपर्सन सांगता खंय तेजी कितें सायन ना म्हणून ती फायल वयला. सो आमकां खबर ना हे गोंयकारांकूच त्रास आहा काय म्हणून हे पावणी घेवपाक हें म्हाका कळोंक जाय. फर्स्ट टायम हांव मिलाग्रीस म्हणटा तो फेर्नांदीस, सन ऑफ सॉयल ऑफ गोवा, आमकां तर हिंगा रायट ना आमच्या गोंयान पावणी घेवंक, जाल्यार हें आमच्या गोवोरमेंटान हेजेर एक्शन घेवपाचें. आज बरें दिसता, ज्या जाग्यार पयलीं भाड्याच्या हितून आमी आसले तेन्ना जागे सामको अपुरो आसलो, अडचण जाताली, प्रामुख्यान अडचण जाताली पार्किंग वेवस्था नासली. आज ह्या भव्य दिवसाचो आमचो जो बस स्टँड आसा, KTC बस स्टँड, जरी उशीर जरी जालो, 8 वर्सां उपरांत जरी आज स्थलांतरण जालें जाल्यार आनंदाची गोश्ट आसा. पेडणेकारां खातीर एक बरो पैकी एक दीस आसा. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जाता जाल्यार तुमच्यो सगल्यो बसी आमी हायर करतले. जे आमी गोंयान एकदां पळयता, कदंबा बस वयता तेन्ना खाली रिकामी वयता, प्रायवेट वयता तेन्ना चिकार वयता. एक महामारी जी आमकां लागलेली आसा कोविड-19, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करना, कित्याक तांकां परवडना. कदंबा गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन जाल्ल्या कारणान सोशल डिस्टन्सिंग करून फावो ते रिशेड्युलिंग करून ते टायमाक बस सुट्टली. आख्खे गोंयांत तरी फक्त कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आयलें जाल्यार स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रान्सपोर्ट जातलें. आज आर्थीक दृश्ट्या आमकां खूब त्रास जाल्लो. चीफ मिनिस्टरूय त्या भाशेन सांगता. आज चीफ मिनिस्टराक तुमी जाणा तितलें तो उदकाचो कस्टमर ना, हे सगळे लोक येता वता तांच्या आंगार दवशट अशें आमचें ऑब्जेक्शन. पण कंप्लेंट बी केला तुम्ही? हाजे पयलीं कंप्लेंट चीफ ऑफिसराक केली, सोसायटीनी टॉयलेट जे आसता तेचे उदक जे सगळे आतां तिनूय हेचे लेक जाता. आतां कोणेच करूना अजुनी. कितलेदा सांगलें कोणू रेडी ना करपाक, आनी वयल्यान सांगल्यार वयल्यान आमकांच हें करता. हेका अजुनी कोणें सोसायटीक सांगलें कोणें एक्शन घेवना, म्हणटा हे मेंटेनन्साचे पयशे दिवना म्हणून. पण मेंटेनन्साचे कोणें पयशे दिल्यार तांकां तरी मेळोंक जाय न्ही. तेंच्यांनी पासून कोणाकूच ना. आतां ताका सारकें तेंचे पेट्रोलिंग जायना. आमी रिक्वेस्ट करतले. आय मीन मंडे वी वील ट्राय टू पोस्ट कार्ड ऑल्सो. आय स्पोकन टू एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑल्सो की आमची बीच आहा ती आयज तरी ऑयल येयली जाल्यार बीच पेड्या जाली. आनी दीस इज वन ऑफ द रिजन. हेका लागून आमकां आयज जायते नुस्तें मेळना रापणीक. जायत पाटी हांव जायत पाटी नोटिसां हाडलें ते हाजेर आमगे टार येताय. एप्रील मे हाजेर टार येता न्हू. हो बोटयो डिस्चार्ज कोताय भायर. सारके टँकर येताय आमगे हितून वॉश कोताय. टँकर आमकां खबर आहा ती. जायत पाटी आमी ते नोटिसां हाडले, बट कोण हें कोना. आयज त्यो आमगे वायट सँड बिचीस आहलेल्यो त्यो ब्लॅक जायत आहाय. चवथी उपरांत येता ते वामन जयंतीक सांखळे नावेली बारस उत्सवाची परंपरा. गांवांतली वांयगणी शेतां करच्या आदीं शेतांतल्या मानग्यांक जेवण दिवप, उपरांत शेतां नांगरूंक सुरू करप अशी उत्सवा फाटली आख्यायिका. आदीं खंय थंयच्या शेतांनी जोतांची गोरवां शेतांत देंवतल्या लोकांक मानगी त्रास करतालीं. तांची वक्रदृश्टी नाका म्हूण बारस, नावेलीची बारस पुजा. कित्याक लागून मनयता तर आमची जी शेतां आसा ही शेतां रोवपाक लागून हेजो हो मुहूर्त करपाक लागून ही आयज सुरवात. आनी ही आयज आमचो जो चवथो वांगड आसा हो चवथो वांगड जावन आसा आमी. आनी हो आमच्या घरवडी गेल्लो आसा. आतां ते कितें आसा, देव आसा पळय ते चारूय बाजूनी वयतात, म्हणजे चारूय फॅमिलीनी वयतात. ह्या वर्सा देव आमच्या घरान आसा कारणान आमी आतां ती बारस हांगा मनयता कळ्ळें. आनी हे सगळे जे गांवचे लोक आसा
गांवचे लोक येऊन सगळे एकीकडे हो उत्सव मनयता. पूण आता कोविड असल्या कारणान कोविड-19 असल्या कारणान हो उत्सव म्हणजे थोड्या प्रमाणात आमी कितें केलां, चौगाले चौग जाण येवपाचे, गाडी येवपाचो, भगत येवपाचो, जावं भट येवपाचो आनी मेस्त येवपाचो, हे सगळे येवन जावं चौगाले चौग जाण येवन हो आमी उत्सव आतां मनयता. फुडें सुद्दां आमची भावी पिढी आसा तेंच्यांनी हो चालू दवरपाची. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.